प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 6 विसवूर वोड 1 ते 5 पर्यंत। लूक चॅप्टर 6 वर्सेस 1 to 5। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। एका सबाता दिसा जेजू शेतांतल्यान वेता आसतना ताचे शीस कोणसां तोडून आनी ती ताळतार मुड्डून खाताले। कांय फारिजावांनी तांकां म्हणलें, सबाताचें करून वचो तें काम तुमी कित्याक कोत्तात? आनी जेजून जाप दिवन सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसलेल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना कितें? तो देवाच्या घरांत भितर सरलो आनी यादनिका भायर कोणाच्यानूच खावन वजो आसलेले ते देवा मुखार दवरलेले उंडेत ताणें काडून खेले आनी आपल्या सांगात्याकूय दिले। हें तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर मनशाच्या पुताक साबाताचेरूय अधिकार आसा। प्रितीच्या बाबणीनो आयज जेजू आमकां साबाता विशीं शिकयता। कित्याक अशें घडलें काय? साबाताच्या दिसा जेजूचे शीश शेतांतल्यान वेताना कोणसाचे कोणसांक तोडून ते आतां खाताले। आनी बाबणीनो हे जे फारिज्यो आसले, धोमशास्त्री, यादनीक, ते आतां तांचो असो एक हुकूम आसलो की साबाता दिसा कांय काम करूंक जायना, खावंक जायना, कोणसाचे कोणें तोडूंक जायना। कित्याक मोइसेच्या कायद्यान बरयल्लें की साबाताच्या दिसा काम करूंक जायना, तें बरें आहा। पूण कोणाक भूक लागल्या जाल्यार आतां ताणें खावंक जायना काय? साबाताच्या दिसा आमी खावंक जायना अशें बरोवंक नासलें। पूण हे फारिज्यो आनी धोमशास्त्री समजताले की कोणसाचे कोणे तोडटा जावन आसा एक काम। आनी शीस काम करिनासले, ते फकत आपले भूक मारताले। कित्याक जेन्ना ते शेतांतल्यान वेताले तांकां भूक लागलेली, त्या कोणसांक तोडून ते आतां खाताले। आनी फारिज्यो आतां जेजूक आनी आपल्या शिसांक पळोवन आसले। बाबणीनो हें कित्याक घडलें काय? हांव तुमकां सांगता, हे फारिज्यो, धोमशास्त्री, हे जे धर्माचे लिडर जेजूच्या फाटल्यान आपल्या शिसा फाटल्यान कित्याक आसले काय? बाबणीनो जेन्ना जेजू देवाचें उतर शिकयतालो, जे फारिज्यो आनी धोमशास्त्री शिकयताले मोइसेच्या कायद्या प्रमाणे अशें कर तशें कर, जे सगळे सांगलेलें तें जेजू शिकयनासलो। तो फकत शिकयतालो देवाचो मोग, देवाची काकूट, देवाची कृपा। आनी आतां लोक ह्या यादनिकांक आनी धर्मशास्त्र्यांक आनी फारिज्यांक सोडून जेजूच्या फाटल्यान लागलेले। आतां हे किंटाले, फारिज्यो, धर्मशास्त्री किंटाले, कित्याक लोक आतां तांकां आयकूंक येना, जेजू फाटल्यान वेता। म्हणटच ते आतां कितें तरी चूक काडूंक सोदताले। हो कितें शिकयता, हो कितें म्हणटा, हो कितें करता, कितें तोडटा, हें सगळें पळोवपाक ते आतां आपणाचो संबंद देवाशी घट करच्या सुवातेक ते आतां जेजू कितें करता जेजूचे शीस कितें करता ते कितें कायदे तोडटा ते आतां पळोवंक वेताले। आनी बाबणीनो ह्या साबाताच्या दिसा ताका आतां शिसांक हे कोणसाचे तोणे तोडटा ते पळोवन ते आतां जेजू कडेन येतात, म्हणटात, साबाताच्या दिसा जें करूंक जायना तुमी कशें करतात? कशे भाशेन तुमी कोणसाचे कोणे खातात? कशे भाशेन साबातच्या दिसा काम करतात? आनी त्या वेळार बाबणीनो जेजू जावन आसा देव, तो ह्या संवसारांत मनीस जावन येयलो, पूण ताका देवाची जाणवाय आसली। ताणें कसलो जबाब दिलो तांकां? ताणें सांगलें तांकां की जेन्ना दाविदाक आनी ताच्या लोकांक, ताच्या सैनिकांक भूक लागलेली तेन्ना ताणें कितें केलें? जें फकत यादनिकांक खावचें पडटालें, तांकां भूक लागली तेन्ना ते गेले आनी ते उणे ताणें खाले। आनी हें बरयलां। दाविदान कितें पातक केलें काय? ना। कित्याक बाबणीनो हें जेन्ना मनशांक भूक लागलेली तेन्ना कितें जें खावंक जाय तें खावंक जाता। बाबणीनो हे जे सजमताले, हे यादनीक सजमताले की जें कितें तिजोर खावंक जायना तें खावंक जायना, फकत जें पोटान वयता तें खावंक जाता, फकत जें आमी आमच्या आत्म्यांक घेता
ते जावन आसा देवाचें उतर. म्हणटच हे याज्ञिक, हे धर्मशास्त्री, हे फारिझेव देवाच्या उतरान नासले. ते फकत भायले कायदे पडटाले, हें कर नाका, तें कर नाका, हें खाय नाका, तें खाय नाका, हें खावंक जाता. हें फकत पोटाचेंच पडलेलें. सगळें जे परंपरा आसली वा जें तांकां मोइसेच्या कायद्या प्रमाणे सांगलें तेंच करताले. पूण तांचो संबंद देवाशी नासलो. ते आतां देवाचें उतर आयकनासले. जेजू जावन आसा देवाचें उतर जे मास जावन ह्या संवसारांत आयले तो शिकयतालो देवाचो मोग, देवाचे कायदे. पूण ते आयकूंक तयार नासले. फकत धर्मान बुडलेले. आनी भाव भयणीनो, जेजू तांकां सांगता, तुमकां फकत धर्म पडला, तुमकां फकत पडलां कितें करूंक जाय, कितें करूंक नाका, पूण तुमकां तुमचो संबंद देवाशी घट करपाक नाका. आनी भाव भयणीनो, शेकी आमी फुडें आयकता की हे धर्मशास्त्री, हे फारिझेव आनी हे याज्ञिक ते देवाच्या राज्यान येवंक सोदिनासले. तांचें तारण जावंक ना. ते सासणाच्या सासणाक एमकोणान गेले. पूण भाव भयणीनो, जो कोण आयज देवाचें उतर आयकता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देवाचें उतर पाळटा, तांचो संबंद देवाशी घट करता देवाच्या उतरा वरवीं, तींच एक दीस स्वर्ग राज्यान भितर सरतलीं. तींच एक दीस एमकोणान वेचिनान पूण एक स्वर्गीचें सूख भोगूंक पावतलीं. तो आयज आमी खेरीत भाशेन देवाच्या उतरान रिगून रावया. देवाचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाडून ते आमी दुसऱ्यांक सांगून एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.